Gavianowe gitami Navadyami amcha sumya Vandunta bhaktinami Vasiyami amcharaya Kritya somyachi Nizaki vichit Mahimatachi Kartam kavismi Prithvi dinvasa Tachi varvikai Rasna vakhantat Tachi varvankai Gavyanove Egitami Navadyami Amcha sumya Vanduntaka bhaktinami Vasiyami amcharaya. ह्या पवित्र मिसाचे इरादे ह्या परी आसात. अर्गांबली दांदोन भेटयता आरोन लॅन्सी नोरोन्ना, तशेंच जे एंजल सेरावो जल्म दिवसाचे संदर्भी मीस दिसता जोसेफ अँड विक्टोरियो सेरावो. गिल्बर्ट पायसाच्या आत्म्याक मीस पेटयता फिलोमिना आनी कुटाम. एल्विरा डिसोच्या आत्म्याक मीस दिता अनूप आनी एनेट पत्रावो. ह्या इराद्यां पासून ह्या मिसा वेळार मागचें आनी आमचे खासगी वैयक्तीक इरादे आमी जेजूच्या पांयतळ्या हाडया आनी जेजूक समर्पया. सर्व आमच्या गरजां खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लितुर्जीक वर्साचो सादो काळ आमी प्रारंभ केला. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हो नवो हप्तो आनी मंगळार ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक रितीन आमच्या भावार्थांत आनीक गूण जावचे खातीर आमचे भावार्थांत आमी देवाक नीज साक्षी जावचे खातीर ताची कृपा आमी मागया. जायते कश्ट अनवार विघ्नां आमचे वर आयले तरी भावार्थ आमी साणीन जावच्या ताचे थंय आमी आमचो अखंड भरोसो आनी विश्वास दवरचे खातीर ताणेंच आमकां कुमोग करूंक जाय. आनी केन्ना आमी ताच्या लागीं वेता तवळ तो आमच्या सर्व गरजांनी पावता मात्र न्हय, आमकां आपडटा, आमकां गूण करता आनी आमच्या गरजांक तो पावता. हो भावार्थ आमचो, हो विश्वास आमचो आज आमी घट करया आनी आमच्या पथकांची दूख धर, आमच्या अविश्वासपणाक, आमच्या उण्या भावार्था पासून सुरेस्परा लागचें बोगसाणें मागया. हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. आमचें उणेपण वळखून घेवन आमी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून घेवन संवकार मोयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकूत, सोमिया काकूत, क्रिस्ता काकूत, क्रिस्ता काकूत, सोमिया काकूत.
काकुक सोमिया काकुक प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजी मांडवळ केदींच सुकाना. नसतें तें सगळें आमचें तावन पयस कर आनी आमच्या फायद्याक पडटा तें सगळें आमकां फावो कर. हें आमी कालत्या काळजान मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र म्हज्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सान पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. बहुमोगाचेनो, सोम्याच्या दिसाक राखून रावा आनी ताच्या येण्याक वेगवेगळी तयार जाया. त्या दिसा आकाश मंडळ उज्यान जळोवन कोलसलतली आनी मूळ तत्वां थगान खडोवन वेतली. तरी पूण ताचे बसवणेक सरी जावन पवित्रपण वस्ती करता त्या नव्या आकाशाक आनी नवे पृथ्वेक आमी मुखार पळोवन आसा. देखून मोगाचेनो, ह्या गडितांक तुमी राखून आसतना समाधानी अंतस्करणाचे जावन देवाक मेळचे खातीर निर्मळ आनी निश्कळंक जिणी जियोंक हर प्रयत्न करा. सोमयाची लांब सोंसणीकाय आमचे बचावेचो संदर्भ म्हूण लेखा. मोगाचेनो, हें सकड तुमी पयलेंच जाणात. देखून तुमच्या दृढपणांतावन तुमी पडना जावच्याक कायद्या विरोध चलतल्या त्या मनशांनी वांगटे वाटेक तुमकां परतीनाशें सत्राय घेया. त्या शिवाय आमच्या सुमयाची आनी सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी जानवाय तुमचे थंय सडा. ताका जाव महिमा आतां आनी सदांकाळ. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. सर्वेस्परा, संततेचे संततेक तूंच आमचो आसरो. सर्वेस्परा, संततेचे संततेक तूंच आमचो आसरो. पर्वत दोंगर अस्तित्वाक येवचे आदी, पृथ्वी आनी तांतले देश तुवें द्रश्चे आदी, ससनातावन ससनाक पर्यंत तूंच आमचो देव. सर्वेस्परा, संततेचे संततेक तूंच आमचो आसरो. मनशानो पाटी वसा अशें फर्माण दिवन मनशांक तो परत्यान मातयेक पाटी व्हरताय. 1000 वर्सां तुजे दृश्टीन येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका पारा सारकी. सर्वेस्परा, संततेचे संततेक तूं एक आमचो आसरो. आमचे जिणेची आवदी 70 वर्सां आनी बोळबळायकी आसल्यार 80. हांतली सडावत कश्ट वामटीन भरलेली आनी पोकळ ती सट्ट करून आखेर जातात आनी आमी उबोन वेता. सर्वेस्परा, संततेचे संततेक तूंच आमचो आसरो. दीस उजवाडतना तुज्या मोगान आमकां भर अशें आमच्या जिणेच्या हर एका दिसा आनंद उल्हासान आमी भरच्याक. दाखय आमकां तुज्या सेवकांक तुजी महत् कार्यां. पळोवन दी आमची भुरगीं तुजी खरी महिमा. सर्वेस्परा, संततेचे संततेक तूंच आमचो आसरो. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय. आमच्या सोम्याचे जेजू क्रिस्ताचो बाप तुमच्या अंतस्करणाचें दोळें उगाडूं अशें कसल्या बरवश्याक तुमकां आपयल्यात ते तुमकां कळीत जावं. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्परा जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया.
उपरांत जेजूक ताच्याच उतरांनी सामटावन घाली जाय म्हणल्या उद्देशान थोडे फारिजेव आनी हेरोदीचे पक्षदार ताचे चरशी आयले आनी म्हणाले, मेस्त्री, तूं एक सतवादी म्हणून आमी जाणा. तूं कोणूय मनशाची पर्वा करिनाय, कित्याक मनशांच्या तोंडा पुरतें उलोवंक तुका कळना. बगार सता प्रमाणे देवाची वाट तूं शिकयताय. सांग आमकां, रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो आमच्या कायद्याक समागी या विरोध? आमी तो फारीक करयचय की करूंक नजो? जेजू ताचो घात जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक तुमी म्हाका पास मांडूंक सोदतात? एक नाणें हांगा हाडा, हांव तें पळयतां. तांणी ताका एक नाणें हाडून दिलें. तवळ जेजून ताचे लागीं विचारलें, कोणाचें हें रुपणें आनी कोणाची ही लिपी? तांणी जाप दिली, चक्रवर्तीची. जेजू तांकां म्हणालो, तर चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया, देवाचें देवाक दिया. इतलें आयकून ते सर्व ताचे विशयी अजाप पावले. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. मुगळ भाऊ भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें फारिसेव आनी हेरोदीच्या पक्षाचे थोडे जेजूक सवाल विचारतात ताका शिरकावन घालूंक. जेजूक शिरकावन घालूंक म्हणून फारिसेवांनी हें मार्काच्या वांजेलांत दुसरे फावटी सवाल करचे. पूण वांजेल सांगता, सत उलयचय आनी सताक आमी साक्ष जावंक जाय. देखून कोणी आमकां शिरकोवन घालूंक प्रयत्न केल्यार आमी सत उलोवन निश्कपटपणान जियेलें तर सताची सज्जीक. त्या देखून सांग पावल म्हणटा, कोणी आमकां शिरकावन घालता आसतना ह्या आमकां उतरांनी ह्या करण्यांनी उजाबले दिता आसतना आमी एका सोजेरा बरी घट्ट रावंक जाय. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 6व्या अध्यायांत सांग पावल म्हणटा, सत जावन तुमचो कमर बांद आनी नीत जावन तुमचें हृदय कवच. तुमची उर्बा तुमच्या पांयाचे मोचे जावन सदांच भावार्थाची ढाल घेया. तवळ नसत्या दुस्मानाचे उजाबाले पालवंक तुमी सकतल्यात. वापुरबायची उतरां सांग पावलाची. नसत्या दुस्मानाचे उजाबाले तवळ तुमी पालवंक सकतल्यात. सर्व संदर्भांनी पवित्रत्वाचें प्रेरण घेया आनी त्या प्रेरणान मागोवंक साधन चलया. तेंसाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें पेद्रूच्या पत्रांत हीं उतरां समाधानी अंतस्करणाचे जावन निर्मळ आनी निश्कळंक जिणे जियोंक खर प्रयत्न करा. तेन्ना कोणी दुस्मान आमकां शिरकान घालूंक पळयत तरी सताक जीक खंडीत. फारिसेव आनी हेरोदीच्या पक्षाचे थोडे जेजूक शिरकान घालूंक खंयच्या विशयांत सवाल विचारतात? तिरवोबांच्या विशयांत. आमी तिरवो रायाक दी जाय की नाका? कित्याक जुदेवांच्या समजणे प्रमाणे सर्व संगती देवाच्यो, त्या देखून खंयच्या रायाक तिरवो दिवचो न्हय अशें तांचो मनोभाव. देखून जेजून वय म्हळ्यारय सूख जाता, न्हय म्हळ्यारय सूख जाता. देखून ताका शिरकावन घालूंक ते पळयतात. जेजू कितें करता? एक नाणें विचारता आनी तांच्या सवालाक सवाल विचारनात आनी एक सवाल परत सवाल करनासतना तांकां जाप दिता. भावांनो आनी भयणीनो, क्रिस्तांव आमी, भावार्थी आमी, दोडें नागरीकपण आमकां आसा. वी हॅव डबल सिटीजनशीप.
एक आमी देशाचे नागरीक, दुसरें आमी देवाच्या राजाचे नागरीक. तर जेजूच्या उतरा प्रमाणे देशाचे नागरीक जाल्ले आमी देशाक तिरवो बांदूंक दिवंक आसा. देवाच्या राजाचे नागरीक जाता आसतना देवाक आमी दिवंक आसा. देशाचे नागरीक जावन सिटिजन्स ऑफ अ कंट्री, देशाचे नागरीक जावन आमकां आसात हक्कां आनी आमचे कायदे. जायतीं हक्कां नागरीक जावन आमी चलोवंक आसा. दाखल्याक वोट घालचें एक तें हक्क आमचें, तें आमी चलोवंकूच आसा. त्याच प्रमाणे कायदे आसात, वी गॉट ड्युटीज, तिरवो बांदचें. जावंक पुरो तें प्रॉपर्टी टॅक्स, हावज टॅक्स या व्हेकल टॅक्स, इनकम टॅक्स कसलें जावन तें आमी दिजय तर तें दिजयच. थंयसर आमी अन्याय करूंक साध्य ना. तर एका देशाचे नागरीक जावन आमची हक्कां आनी आमचे कायदे आमी पाळूंक आसा. त्या देखून जेजू एक नाणें घेवन ताचेर असलें रुपणें दाखोवन म्हणटा, देवाचें देवाक दिया, रायाचें रायाक दिया. तें नाण्याचेर रायाचें रुपणें आसलें, रायाची लिपी आसली. त्या देखून तें नाणें रायाक फावो जाता. आमी तिरवो नाणयां मुखांत्र, पयशां मुखांत्र देशाचे नागरीक जावन दिता. पूण देवाक आमी तिरवो बांदचो कसो? खंय आसा देवाचें रुपणें? कालिपोर आयतारा आमी पेंतेकोस्ताची परब संभ्रमली आनी आमी जाणा जाल्यार पवित्र आत्म्याची मोर, द सील ऑफ द होली स्पिरीट, देवाचें रुपणें आमच्या काळजाचेर कसयलां. त्या देखून आमी देवाचे, वी बिलोंग टू द लॉर्ड. कित्याक आमच्या काळजाचेर देवाची मोर आसा. जशें एका नाण्याचेर रायाची मोर, आमच्या कुडीचेर देवाची मोर, द सील ऑफ गॉड. त्या देखून आमी देवाक सर्वल्ली, वी बिलोंग टू द लॉर्ड. सांगुस्तिनाची उतरां ही आमची काळजां तुजे पासून रचल्लीं सोम्या, आनी ती काळजां तुका सर्वल्या शिवाय, तुजे थंय पावल्या शिवाय तांकां सुशेग ना. Our hearts were made for you, Lord, and they are restless until they rest in thee. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेन्ना आमी देवाची आनी आमच्या काळजाचेर देवाची मोर आसा, हर एक दीस आमी देवाक थंय एक जावन देवाचो मोग करून आमच्या उतरान आनी आमच्या करण्यांनी देवाचे म्हूण आमी सांगूंक, देवाच्या राजाचे नागरीक म्हणून सांगूंक आमकां आमी धैर्य घेवंक जाय. आनी ही कृपा ह्या मिसा वेळार प्रत्येक रितीन आमी मागया. आमी देवाच्या राजाचे नागरीक आनी देवाक सर्वल्ले. आमची काळजां देवाचें एकवट जाल्या शिवाय ताका सुशेग ना. तो सुशेग जेजू क्रिस्त आतां ह्या अल्तारीर असो आमकां फावो करूं. आमेन. कानिको घेऊन आमी आयल्या बापा, ओपून दिता तुका भक्तीपणान सोगुतो बापा, स्वीकार तू करे बापा. उदारपणी आमी काणी करपिता, स्वीकार करून देणी सर्गिता. उदारपणी आमी काणी करपिता, स्वीकार करून देणी सर्गिता. ये बाबा काणी को, ये बाबा काणी को. काणी को घेऊन आमी आयल्या बाबा, ओपून दिता तुका भक्तीपणान सोगुतो बापा, स्वीकार तू करे बापा. म्हज्या भाव भयणीनो, आमी भेटोवचें हें बलिदान
सर पदवीदार देवो बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्रच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. काकुळदारा बापा, तुजेर पात येवन तुका भेटोवणी करच्याक हे वेदी भोंवतणी आमी जमल्या. दये करून आमची पातकां बोगोस आनी ह्या बलिदाना वरवीं सगळें आमचें जिवीत नितळ निर्मळ जावं दी. हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याचें केलें. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणटा तारण मेळ्ळली तुजी परजा. सरगार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या संत भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगा ती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरलाच्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसूंक वयच्या आदीं ताणें कुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातच ताणें खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावर तसो गूट परगटुया. सौम्याचे तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगडता. तुझ्या येल्या सौम्याचे आम्ही अग्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिवीत असो उडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तान पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा,
आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनरुजीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या पासून मागया देव तांकां सासणेक विशय दिवं. आनी ह्या दिसांनी ह्या विघ्ना निमती अंतरलेल्या पासूनय मागया सर्वेस्पर ताच्या गोपान तांकां सासणाचें सूख फावो करूं. तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंवकार मरी देवाचे माये सांगाती, भाग्यवान जुजे तिचो पती, भाग्यवान धर्मत आनी सर्व काळी तुका मानून त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमी देवाच्या राजाचे नागरीक. आमच्या देवाक बापा म्हणून उलोवचें हक्क आमकां आसा आनी हें हक्क आसा म्हणून जेजून आमकां सांगलां, जेजून आमकां मागोवंक शिकयलां. तेंच मागणें आतां सांगाता भक्तीपणान म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आवश्यकता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळडेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. प्रत्येक रितीन संवसारांत रायिल्ल्या ह्या विघ्नांतलें आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोमया, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. सुमे जेजू क्रिस्ता जिवे देवाच्या पुता बापाचे कुशे प्रमाणे ते संवसारांत तुवें जिवीत दिलें. हे तुजे भोव पवित्र कुडी आनी रक्ता वरवीं सगळें आमच्या कोटेपणांतलें आनी सर वायटांतलें आमकां निवार. सदांच तुज्यो आज्ञा पळोवंक आमकां आदार दी आनी तुजे थंयसरलें वेगळें सरूंक आमकां केदींच निर्मी नाका. आपले जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. हे शेळीच्या जेवणाक भाग घेवची आमी सुमेस्तां सुभागी. सुमया ती आमचे भितर येवचें म्हाका फोवना, पण तुज्या उतरणेस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडीन रगत आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. उपकाराटयता अर्गा पाटयता जेजू हे मोगाळा. काळजांत आयलाय बिडार केलाय अर्गा अर्गा जेजू मोगाळा. आमा सेवांक मोगान पोसताय मासारतां दादोस करताय. उपकार तुजो बावडो कसो मोग शार्वी आदार तुजो. उपकार आटयता अर्गा पाटयता जेजू हे मोगाळा. काळजांत आयलाय बिडार केलाय अर्गा अर्गा जेजू मोगाळा. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पुताचे कुडीन आनी रगतान तूं आमकां पोसताय. जिबेन आनी उतरान मात्र न्हय बगार सतन आनी करण्यांनी तुजे थंय आमचो भावार्थ आनी मोग दाखोवन तुजे थंय एकवटान जिवन आनी अशें सर्गीच्या राजांत भितर सरोंक तुज्या पवित्रत्म्यान आमकां चलय. हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखार. तुमकां सुमेस्तांक बरो दीस मागता. पावडतामचो सोळो उजवाडामचो फांको दैरान आमी भरून परगट्या क्रिस्तांव शांती पासत वावरून नीती पासो झुजून संतोष सगळ्यांक हाडून जावया सांच मोगा. जेजू तूं आमचो आदार मोगान तूं आमकां सांबाळ. कुर्बेन सर आमी आसो जियेशेक सदांच. जेजू तूं आमचो आदार मोगान तूं आमकां सांबाळ. कुर्बेन सर आमी आसो जियेशेक सदांच. मोग
घाल पुता सोवे आमकां बरे आशिर्वाद दीव आमकां. भाग्यवान कुस्ताचें कुरवें निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.